अर्गां तुका सुमिया झिजू ओगळाप तुका सुमिया झिजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आज मार्चची 30 तारीख सोमार प्राचीत काळाचो 5वो हप्तो. पयले वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले आवासवर 13 ओळू 40 तावन 60 ते लोकांचे मालगाडे आनी मुनसुबीदार देखून जमत तांकां सतमानली आनी तांणी सुसान्नाचेर मोरणाचें फर्माण मारलें. तेन्ना सुसान्नान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ससनाच्या देवा सगळे गुठू तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फोडकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जीवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणान म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायलींतनो सारकी तपासणी करिनासता आनी सत सारकें सोदून काडिनासता इस्रायलाच्या एके दुयेचेर मरणाचें फर्माण मारूंक तुमी इतलीं पिशिंगाय? मनसुबेच्या जाग्यार परतून वचा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फोडकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगी थंय परतून गेलो आनी हेर मालगाड्यांनी दानियलाक म्हळें, ये आमचे मदें बोस आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणटेचें स्थान दिलां. दानियलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतस दानियलान तांच्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकांची ख्यास्त तुका मेळची आसा. निरपराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जीवशी मारी नाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें आनी 3 निर्णय दिल्याय, निरपराध्यांक ख्यास्त लायल्याय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिल्याय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापोंदा तीं दोगांय सांगाता आसलेलीं देखलीं? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापोंदा. दानियलान म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची सोबायेन तुका बुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशें तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी आमकां भियोन तांणी तुमची कुशी केली. पूण जुदाचे एके दुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापोंदा ती दोगांय सांगाता आसलेलीं तुवें देखलीं? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापोंदा. दानियलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करूंक आनी तुमचो दोगांचो नाश करूंक हातान तलवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगा मालगाड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियलान तांची फोडकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइशेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी ख्यास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच ख्यास्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जीवशी मारलें आनी ह्या परी त्या दिसा एक निरपराधी जीव वाचून उरलो. किर्तन 23. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. शुभ वार्ता जुआंव 8 ओळू 1 तावन 11. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो, पूण जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं भोव पांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो.
तवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले एकले स्त्री एक शास्त्री आनी पारिजेव ताचे सरशी आडना आयले. जम्यामध्ये तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मे स्त्री. ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच संपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोयजेनूच नियम शास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सावलाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवन शार पडलो. ते थंय रावून सावलां घालीत आसले. देखून तो नीट रावून तांकां म्हणलो, तुमचे मदलो पातक नातलोलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान भागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्या निमाणो पर्यान थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारन केली? नांदन्या म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वोस आनी मुखार पातक करिनाका. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, एक गडीत आमी दानियेलाच्या पुस्तकांतलें आमी वाचलें. सुजानाचेर गल्लो एक अपवाद म्हूण येत. दुसरें वाचप आमी आयकलें, एक कलवंत स्त्रियेचें जिवीत. एक स्त्रियेन पातक करूं ना, पूण पातकाचो बदलाम तिचेर घालो. आनी एका स्त्रियेन पातक केलें आनी त्या पातकाचो बदलाम जेजून काडलो. नव्या सोल्ल्यांत जेजू आसलो, पोरण्या सोल्ल्यांत देव ताच्या आत्म्या मरिफात काम करतलो आनी प्रवाद्या मरिफात काम करतलो म्हणलें दानियेलाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आमकां कळीत आसा, सुजाना न्हावंक गेल्ल्या वेळार त्या तोटांत या गार्डनांत दोग ते जावन आसले मनसुबी दिवचे जावन आसले आनी तांकां ताचेर मोह या लस्ट डिझायर आयले आनी तिका पाड करूंक तांणी प्रयत्न केलें. निमाणें ती एकलीच आसतना हे दोगी भितर आसले आनी तो वळू तांणी सांगलें, आतां दुसरी वाटच ना. आतां तुवें आमच्या कुशेक तुवें काल्तिमान घाली जंय, कबूल जाय जंय. पूण जाल्यार सुजाना देवाक भियेता, पातक करूंक तिचें मौन आयकना आनी ती बोब मारता. लोक सक्कट धांवन येतना बोब मारतना आनी हे दोग मनसुबेदार कितें करते आसा ते सांगतात, ती पातक करचे एका तरणाटे सांगत आसचे आमी पळयलें अशें सांगून कित्याक न्याय करता तेच जावन आसलें. तांणी जजमेंट दिवन तिका लगड काडून मरणाचें फर्माण सयत दिलें. तुमी पळया, ते वळू देव थंय मोदे येता आनी तिचे मागणें आयकता. दानियेला वयर देव सोत्मो येता. दानियल परत फाटी आपोवन तो तांकां दोगांक सपरेट वेगवेगळें दवरून विचारतना ते दोगी शिरकोन पडटात. खंय सुजानान मरो जाय आसलें त्या जाग्यार हे आनी तिचे मनसुबेदार ते तांकां तांचे नास तेच आणकाण घेतात. आज आमी अनितीन जियेतावंगी, अनिस्कळपणान जियेतावंगी, व्यभिचारान जियेतावंगी, कामुकपणान आमी जियेतावंगी, कोणाकी कळीत ना म्हूण आमी चिंतावंगी. तर तो देव आमचो मनसुबेदार जावन आसा. देव ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां जागयता आनी आयची लितुर्जी आयची सुवार्थ आमकां जागयता. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, एक स्त्री प्रद्वार करतानाच ती शिरकोन पडली. तिका ओड नाडलें आनी जेजू मुखार ती आसा. सक्कट दादले थंय आसले, बदलामा वयर बदलाम घालताले. पूण जेजू सक्कट बदलाम जेजून आयकलें आनी जेजू कितें बरो नासलो आनी निमाणें जेजून एक सवाल केलें, तुमचे मदें जो कोण पातक करूं ना तो पयलें फातर मारूं. मुगो भाव भयणीनो, सबारपोटी लोक दुसऱ्यांची पातकां पळयता, दुसऱ्यांचें उणेंपण पळयता. तो तसो, ओ असो, तें अशें, ओ अशें म्हूण सांगता, दुसऱ्या वयर बदलाम घालता. पूण आज जेजू आमकां शिकयता, दुसऱ्या वयर तूं बदलाम घालिनाका. तुजें काळीज तूं पळय, तुजें जिवीत तूं पळय. आनी तो वळ ताका कोणाकच धैर्य पावोवंक ना. कित्याक धैर्य पावोवंक ना म्हळ्यार तांकां जेजून सांगलेली तें उतर तांच्या काळजाक तोपलें. तुमचे मदें कोणें पातक करूं ना तो पयलें फातर मारूं. आनी तो वळू ते सक्कट तांकांच पळोवंक पडलें. ते थंय हांव धांवलें आनी जेजू निमाणें त्या स्त्रियेक पळयता आनी सांगता, बाये, खंय तें सगळें? जेजू पातक्यांचो मोग करता, पातकां कांठळटा आनी तिका सुडका दिता, तिका जैतेवन करता. तिका थंय धांवन तो
आशीर्वादीत कर, बोगसणे दिवन धाडता. मोगाळा सोम्या बोगसणेचो दातार तूं. म्हाकाय म्हज्या परजेकी आमकां सगळ्यांक बोगसणें जाय. आमचें तें उणेंपण आसा, आमचें तें अस्कतकाय आसा, आमचें तें कामुकपण आसा, हे बिचाराची चिंतपां आसात, वायट वटण्यो संवयो आसात, कोणाक कळीत नासतना आमचेर दाड घालची वटण्यो आसात. तूं मात्र आमकां गूण करूं शकताय. कशें सुजान्नाक तुवें राखलें. आमची अस्कतकाय तुका कळीत आसा. तूं आमचो मन सुबेदार, तुज्या पवित्र अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर सोम्या. हें आयकल्लें उतर आमकां गूण करूं दी सोम्या. तुज्या नांवान आमकां जैत मेळोवन दी सोम्या. पथकाच्या सुकोणाच्या संवसारांतच्या लोकांक तूं सुडका दी. मरेकार कर्गांतले पिडेंतले आमकां तूं राखून व्हर. सगळ्या संवसारार तुजें शांती समाधान वळोवनी म्हणून तुज्या सत्तेवंत महिमेवंत बडोवन तूं नांवान हांव मागतां. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सुडका. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन.